आमची सोबा ओची देवा मोंदी देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोट्टा आमची तोंडा उलासता जोय 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 सर्वेस परा आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मुरगोट्टा आमची तोंडा उलासता जोय 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 सर्वेस परा तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवन तुकाय दिवं आनी आयज हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जेजूच्या नांवान तुमा सोमेस्तांक माई मोगाचो येवकार तर आयज जेन्ना आमी 21व्या आयताराक आमी आसा कसलो संदेश कसलो विशय आमी घेता ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकुया. काळजांतल्यान बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सान पेद्रून अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रस्नाक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हींच सान पेद्रूचीं उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानाक आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतरांक सोंपता तसलें आमचें भावार्थाचें जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कडचो बऱ्या वावराडेचो इनाम जोडटलीं आमी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानाक कोतकोत्यान आमी मागुया. आनी हीच कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसाच्या खोल मनान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेयांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपाव देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बोपिटशनू हो विचार जेजू घालता आपल्या शिसांक. तुमी म्हाका कोण सोदतात हो चड म्हत्वाचो विचार आनी ह्या विचाराचेर आमचे सगळे क्रिस्ती जिवीत दवरलेले आसा. आनी घडये आमच्या जिवितांत खरेपणी भाग्योन पेद्रून उचारलो ती उतरां आमी उचारता. जेजू तूं क्रिस्त तूं जिव्या बापाचो पूत अशें आमी जायते फावटी ताका पाचारलां देखून आमी देवाक हार्गां दिवया. पूण जायते फावटी आमचो भावार्थ असलो जावंक ना. देवा लागीं बोगसणें जेजू लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बराबर बोगसणें मागून सगळें बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच शणकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आम्हा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावून आमेन.
Somyak akutkor, somyak akutkor, somyak akutkor. Krista akutkor, Krista akutkor, Krista akutkor. Somyak akutkor, somyak akutkor, somyak akutkor. पवित्रित्वेक वाखाणुया सगळीं गायन करून Moima Deva, un sorgiani shantitacha ista sansari. Sorvespora Deva, sorgicharaya, sorpodrida Deva, Deva Papa, Amin tuka namaskar kortam. Ami tuga dirvasta, tuja tor vojvova pasot, ami tuga vakanta. Moima Deva, un sorgiani shanti tacha ista sausari. Somia Jesu Christa, Papa Jaya Kraspuda, Somia Deva, Deva Cheshelie, Tu Samsara Che, Pap Katkan, Amchi Kakut, Kakut, Tu Papa Chaus Biak Posrai, Amche magre ai kunge, Moima Deva, un sorgiani shanti tacha ista sausari, Kitak povitratmya sagati, Deva Bapa che moime Jesu Christa, Eklos tu povit, Eklos tu ispor, Eklos tu por mespor. Moima Deva, un sorgiani shanti tacha ista sausari. Amen. प्रार्थूया ओकेपणान आमच्या गोरसां खातीर देवा कडेन मागुया आनी खेरीत भाशेन आमी सगळीं जीं बोली पडल्यान कोरोना व्हायरसाक हे पिडेक लागून तांचे पासत मागुया तांची निगा कोतात तांचे पासत मागुया आनी हेच मीस हांव भेटयता सगळ्या कुट्टोरकारां पासत हांगासर आसा तीं आनी पोड्डेसांत आसा तीं देवान तांकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली ताणें राखची म्हूण मागुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक बरेपणान आमकां फावो कोर आनी ह्या सोरतेल्या संवसारांत सर्गींच्या सोदांत तोखतेल्या सुखाचेर आमचीं काळजां तीर करून दवर हे आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जी येतान राज करता देवा सासणांच्या सासणांक Amen. इसायस प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप शेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सुरवेस्पूर अशें सांगता तुजे
जुटे वेलो हांव तुका निकालूंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा इलेकिमेक हिलकेच्या पुताक आपयतलो तुजे राजकी वस्त ताका घालतलो तुजो पोटो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या आदीन कोत्तलो जेरुसलेमांत रावतल्याचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना तो दापीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचे शिनवासन जातलो देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब हे पोरी जातलो तुजो मोग सासणाक तोगपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका सगळीं म्हणुया तुजो मोग सासणाक तोगपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांगी तुका नमस्कार करता जबाब तुजो मोग सासणाक तोगपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सांडूं नाका तूं बरो आनी विस्वासी सोगता परस व्हडते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय आनी म्हजें काळीज गोड केलाय म्हाका दिरान बोल्लाय जबाब तुजो मोग सासणाक तोगपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सांडूं नाका सगळ्या वंश त्रेस सर्वेस्पोर तरी तोखालत्यांक पोलेता पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो उखलून पयस दवरता तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोगता तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय आतां म्हाका सांडूं नाका जबाब तुजो मोग सासणाक तोगपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सांडूं नाका भागिवंत पावलून रोमकारांत बरयलेले चिटीवेले वाचप कितलो म्हूण खोल समदीर देवाचे ग्रेसकायेचो ताचे जानवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो ताच्यो मान्यो कोण सोदून काडटलो सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा ताका आदीं पयलीं आपणें
दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा सगलें ताचे कडसून आयलां सगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा आमेन. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार उद्गार Sui sorves pora Sui sorves pora Sui sorves pora Sui sorves pora सर्विस्पो तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फिलिपाचे सेसारेच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारले मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाणां जॉन बातिस्ट कोण कोण एलिजा दुसरीं जेरेमियस वो प्रोवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात तर जेजून तांकां ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण तुमी म्हणटात तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो तूं क्रिस्त जिविया देवाचो पूत जाप दिवन जेजून म्हटलें सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक मासा रोगतान न्हय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां तर हांवूय तुका सांगतां तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोंडाचे दारवंटे तिचे जोयत व्हरचे नात हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलो तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाक जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही वाकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भोव प्रिटिशानू एक पाठशाय इस्कॉलाच्या वडिलाक बरोवन म्हटलें भुरग्यांक भेटून तांचे लागीं उलोवंक हांव कोणाक धाडटां भुरग्यांक तयार कर तो आयलो उलयलो खेळ्ळो तांचे बरी तांकां खावन पिवपाक वस्तू दिल्यो गायन केलें तांचे बरोबर गेम्सूय खेळ्ळेत आनी दिसभर तो तांचे बरोबर रावलो आनी भायर सरचे आदीं तुमी म्हाका कोण सोदतात भुरग्यांचे लागीं तो हो विचार केलो आनीक जायत्या जाणांनी वेगवेगळे मनां सांगलें सर तूं हिरो तूं बरो गावपी तूं हँडसम गाय तूं जॉली मनीस तूं भुरग्यांचो मोगी जाल्यार एक चेडूं म्हटलें सर हांव तुका वळखतां तूं राजाचो पूत तुजें चित्र म्हज्या घरांत आसा आनी तुजें चित्र पळोवन हांव खुशाल जातां कित्याक म्हज्या बापायन सगली बरी खबर तुजे वयर सांगला आनी
तो राजाचो पूत खुशाल जालो. ताका त्या भुरग्याक आपल्याशी हाडून ताका गोठ वेंग मारली. म्हज्या बुपिडशनू हो राजाचो पूत भेटूंक आयलो ह्या भुरग्यांक आनी सगळें ताचें जिवीत पडले उपरांत त्या दिसा जायत्या जाणांनी ताका अशें तशें तशें म्हणलां. भायली ओळख तांकां मेवली पूण भुरग्याक त्या धाकटुल्या भुरग्याक ताका खोल ओळख मेवली ह्या राजाची त्या चित्रा वरवीं. तो कसलो तो आदी फुडेंच ती जाणो जावंक पावली. ती कसली ओळख? काळजाची ओळख ताका मेवली. म्हज्या प्रिटशनू आयज आमी हांगासर ह्या मिसान वांटो घेवंक आयल्या. तर आयज शुभ वर्तमानांत जेजू तोच विचार त्या पारचायान त्या भुरग्यांक केला. तोच विचार जेजू आपोसलांक तो करता. तुमी म्हाका कोण सोदतात? 2-3 वर्सां भोंवले जेजू बाराबर. ताचें आयकलां, विस्मितां पळयलीं आनी जायतें. तर जेजू आतां सांगता, विचारता, हांव कोण तुमकां? जायत्या जाणांनी बरो जबाब दिला आनी त्या भुरग्या भाशेन. एकलो म्हणूंक लागलो, तूं जॉन बाप्टिस्ट, बरो प्रिचर. एकलो म्हणटा, तूं एलिशा. दुसरो म्हणटा, जेरेमियस. आनी ही ओळख सगळे मनाची जाल्या. समाजाची ओळख जेजू वयर तांची ओळख जाली. पूण जेजू दादोशी जावंक ना. ताणें सांगलां, हें लोकांनी सांगलां पूण म्हाका सांग, तुमकां हांव कोण? तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी बागेवन पेद्रू म्हणूंक लागलो, तूं ख्रिस्त, तूं जिवया देवाचो पूत. आनी खरेपणी हो जबाब जेजू पेद्रून दिला न्हय वयल्या वयर, न्हय दुसऱ्यान म्हूण सांगलां म्हूण ताका. ही ओळख जावन आसली काळजांतली ओळख, काळजांत अणभवलेलो जबाब, काळजांतान भितर सरलेलो जबाब. आनी खरेपणी भाग्योन पेद्रू जेजूच्या मोगान पडलेलो. आनीक पेद्रूक जेजू सगळें जावन आसलो. Jesus was everything for Peter. आनी जायते पावटी पेद्रू सांगतालो जेजू आमी तुजे सोरशिल्ले कडसरून गेले जाल्यार खंयसर आमी वेतले? तुजे लागीं सासणाच्या जिविताचें उतरां आसात. भाग्योन पेद्रू जेजूक म्हणटा, जेजू हे सगळे सोडीत पूण हांव तुका सोडचो ना. कित्याक म्हणटा काय तो? कित्याक ताणें जेजूक अडकलो आनी जेजूच्या मोगान तो पडलेलो. आनी जेन्ना हो जबाब ताणें जेजून आयकला, तो खुशाल जालो आनी म्हणटा, पेद्रू, म्हज्या बापान तुका हो जबाब दिलो. तर आयज जेन्ना ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आयल्या, तोच जेजू म्हाका आनी तुका हो विचार घालता, हांव तुमकां कोण? तुमी म्हाका कोण सोदतात? जेजू म्हाका कोण? ह्या विचाराक जायते जबाब आमकां मेळोंक शकता. जेजू घोडये मनीस गांधी भाशेन इतिहासांत आयलोलो जेजू एक महाप्रवादी आनी मनीस. घोडये ही ओळख जावन आसा इतिहासीक ओळख हो जावन आसा इतिहासीक जेजू, हिस्टॉरिकल जीसस. जेजू म्हाका कोण? जायते जाण फकत म्हाका बाप्तिस्मा वरवीं मेळ्ळलो जेजू. जल्मांत हांव जेजूचो क्रिस्तांव. हेका आमी म्हणटा, आमी
म्हणटा चालीचो क्रिस्तांव, कन्वेन्शनल जिजस. तिसरें म्हणटा जेजू म्हाका कोण हांव ताका पुरसांवांत वाडटां, निमाण्या शुक्राराक हांदार मारतां, आनी इतलेंच न्हय, हांव म्हज्या गोड्याक जेजूची इमाज हांव लायतां. हो कसलो जेजू काय? हो जेजू पारंपारीक रिच्युअल जेजू. जायते पावटी म्हणटा जेजू खूंय आहा? ओय, हांव वळखो ताका. चित्रां वो इमाजींचो, वो शेतांत बी उबारलेलो खुरीस, फुलां घालता, वाती पेटयता, धूम घालता. हो जेजू कसलो काय? देवसांवांचो जेजू. इतलेंच न्हय, जायते पावटी जेजूक आमी सोदूंक वेता केन्ना? आमकां पिडा जाता तेन्ना आनी दुयेंसां येता तेन्ना धांवून वेता. आनीक ताचेशी धांवून वेता आनी पेकोवनी आमी मागता. जेजू कोण? जेजू पासोरकारचो जेजू. म्हज्या प्रिट्यानो, खरो क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण तो? कोण जेजूक लायक जातलो तो क्रिस्तांव? आयज जेजू आमकां सांगूं सोदता म्हजो शीस जाव. आनी म्हजो शीस जावपाक म्हणल्यार कितें? काळजाची ओळख घेवंक. खरो क्रिस्त जेजूक ओळखता आनी ओळखूंक सोदता दिसान दिसा. आनी खंय आमकां जेजूची ओळख आमकां मेळटली? जेन्ना मागणी आमी कोत्ता, जेन्ना ताचे लागीं उलयता, मात ही जेजूची ओळख वाडत वेता. एका दिसा एका भुरग्यान आपल्या बापा कडेन विचारलें, जेजूचो मोग केदो? ताणें बाय ताका व्हेला आनी म्हणलें, पळय हो तो एरोप्लेन वयर पळय, दिश्टी पडटा तुका? ना. बरें तर. एकदम धाकटुलो डॅडी तो. मागीर तो आपल्या भुरग्याक एअरपोर्टा व्हरता आनी ताणें पळयला तो विमान केदो व्हडलो. आनी सांगलो, आनी त्या भुरग्यान सांगलें, माय गुडनस, सच ए बीग प्लेन. आनी बापाय म्हणा, जेन्ना देव पयस आसा तेन्ना तो धाकटुलोच, पूण जेन्ना तूं ताचे बोगलेक आसाय तो खरेंच व्हडलो. जेन्ना तूं पयस आसाय ताचो मोग इल्लोसो तुमकां दिसता, पूण जेन्ना तूं ताचे बोगलेक येताय, तूं ताच्या मोगान पडटाय, तेन्ना हो जेजू सगळोच जाता तुका. दुसरें म्हणल्यार जेजूक ओळखूंक म्हणल्यार ताचो प्रभाव आमचेर पडूंक दिवप. म्हणजे कितें? ताचें जिवीत म्हज्या जिविताचेर प्रभाव घालून, इन्फ्लुयन्स ऑन माय लायफ. ताची देख घेवन म्हजें जिवीत ताच्या नेमा प्रमाणें करूंक. आनी असलो जेजू आमकां खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकांत. पुस्तकां वाचून जेजूचे भितरले काळीज आमकां ओळखूंक मेळटली. तिसरें म्हणल्यार जेजूचो शीस जावंक, जेजूक ओळखूंक म्हणल्यार जावन आसा ताच्या हातांत म्हजें जिवीत सोडून दिवंक. तो कोत्ता ती वाट. इंग्लीश भाशेन म्हणटा, सरेंडर माय लायफ इंटू हँड्स ऑफ जिजस. आनी चवथें म्हणल्यार जेजूची खरी ओळख घेवपाक म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालूंक. जेजू गेलो ते वाटेन वचपाक. आनी खरेंच म्हज्या प्रिट्यानो, इंग्लीश भाशेन टू फॉल इन लव वीथ जीजस 4 उतरां. नो, knowledge of the heart. Second, N, navigate with his direction. O, offer yourself to Jesus. And W, walk in his footsteps. And तेन्ना भाग्योन पेद्रू भाशेन आमी जेजूचे खरे शीस जातले. जेजूक कितें जाय? देवसांवां नाका. जेजूक जाय शीस, जे ताच्या मोगान पडटात आनी ताच्या नेमा प्रमाणें मुखार वेतात. तर आमचे लागीं विचारूं या,
आमी जेजू कडकोता त्या भुरग्या भाशेन ओ त्या यारा भुरग्यां भाशेन जेजूक आमी ओडकोता त्या शिसा भाशेन वो पेद्रू भाशेन आनी जेन्ना जेजूची ओळख आमकां खोल जाता खरेपणी आमचें जिवीत वेगळें जाता. वी आर नॉट द सेम वन्स वी फॉल इन लव वीथ जिजस. आनी आयज ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूक सांग, जेजू तुजी म्हाका खोल ओळख दी. जेजू तूं म्हाका तूं म्हज्या जिविताचेर तूं प्रभाव घाल. जेजू तुज्या हातांत म्हजें जिवीत हांव सोडूंक सोदतां. जेजू तुज्या पावलांनी हांव म्हजीं पावलां मारूंक सोदतां. आनी आयज हो जेजू हांगासर येता हेंच करूंक आमकां. न्हूच तो विचार आमकां घालूंक पूण त्या विचाराक जिविताचो जबाब दिवंक. होच आदार ह्या मिसांत जेजू लागीं मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार खरेपणी आमचो बावार्द जेजूचेर आसा म्हूण ताच्या बापायचेर पवित्र आत्म्याचेर आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानतां देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोंबळी सांबाळलो. अंकवार मारयेंतान जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जळलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू उदेशी थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आनी मागणी ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या बावार्थान ओदीक आनी ओदीक तीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायतीं पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या बावार्थान जियेता तांकां तेच बावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरजेन आनी ओदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या बावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरचेक खऱ्या बावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटात पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलोले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरचेन आपलें जिवीत आपल्या बावार्थाक सोबता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसात आनी कश्टवतात
आनी 5,00,000 ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीन उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टतल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. बापा, ही मागणी आमी कोत्ता ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे लागीं देवो तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितूम करता वेदी, तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वा सोसमी. मोगाल बापा, हे तूं मानून हेच आमगेले व्हड गोडेपण रगतांत घालची दितांव घालून तुका आमचे एकसें अर्पण. म्हज्या प्रिक्षानू, ही आमची भेट आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय आनी वाटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतां जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवणपण परगटां. तीर बरवश्यान ताचे मोहिमे वोंट येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Sorgani संसारभरला तुझ्या वैभवान. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खोशेन खोश मरण सोसूंक वेचे आदीं चेसून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Vavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami omundo kata, ani ekalsit lepieta, title paudi to wojwowania son, ami tuże moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भोगतीपणी उगडास कोताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेय देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण आमी मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रेटुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमाय सोमेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकाची काकूट कोर म्हूण आमी मागताव. आनी क्वार मारिया देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागून जुजे बागीवन दवरून दुतांनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा सोरवंडोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आयज बापा लागीं कितें आमी मागुया? बापा तुज्या जेजूची खोल ओळख आमकां दी. जेजू बापा आमकां तुज्या जेजूचे विस्वाशी शीस कोर म्हूण मागुया सगळीं बराबर म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुमिया सासणाक. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पोसलांक म्हटलें नायज तूं आमकां सोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती आनी खुशालकाय सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो क्रिस्त जिविया देवाचो पूत असो पेद्रून उद्गारलो. तर या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवोडटां. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Ye Jesu tu ye, otmo tu kagevok rauta. Ye vegi tu ye, otmo tu kagevok rauta. Kihuno Jesu dilo, amka oslo favonaslo. Amco Jesu ce morzalo, amce atmic buchec Paulo. Ye Jesu tu ye, otmo tu kagevuk rauta. Ye vegi tu ye, otmo tu kagevuk rauta. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस रगत आमच्या पिडेस ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवन आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. ह्या सातोड्यांतल्यो थोड्यो कोडवण्यो. येत्या आयताराकतान सायबीन मांयची जल्मा पोरबेग नोवेन सुरू जाता. सांजेची 6 वाजता मीस फेसबुकाचेर वितरायतल्यो. तातूंत वांटो घेवंक तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगचें. केन्ना इगोज उक्ती करतल्यो? सप्टेंबराचे पयलेर करूंक सोदतल्यो. पूण आमचेच कुडतोरचे फिरगोजेन कोरोना व्हायरस घडण्यो वाडत आसा. देखून इल्लीशी आनीक सोंसणीकाय घेवया आनी मागुया आमचे कुडतोरे सगळे नितोड जावंक आनी कोरोना व्हायरस थंयसर ना दिश्टी पडूंक. आयज मिसाची मांडावळ केल्या फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोजफास हाचे वांगडी तांकां देव बरें करूं. आयज आमचे हिंदू भाव भयणां चवथेची परब मनयतात. वर्सा वरास आमी तांकां भेट दिताल्यो, पूण ह्या वर्सा ह्या कोरोना व्हायरसा लागून जावचें ना. शेजाऱ्यांक तुमी भेट दितना आमची परबी तांकांय बी दिवची. आनी आयज मिसाची वितरावणी करूंक आमचो पातकूर फादर ब्लेज आनी ताचे बरोबर तरणाटे भारी वावुरल्यात देखून
तुमच्या आनी म्हज्या नांवान हांव तांकां दिनवाशी. उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसून तुमचे सवे सोर आसूं पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सवेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो भावार्थाचो उद्गार काळजान रिगलोलो अनुभव जेजूक सांगूंक आनी बोगूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा समेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे तर तुमकां खुशाल आयतार आनी देवान आशिर्वादान बोललोलो दीस तुमा समेस्तांक हांव येता. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. घडपा राखली सोबा बांदल्या तिका हालो कोण शकना. आपल्या सोथान ती रावन दवरल्या तिका कसला कोणाक तांकना. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका.